जशी एज वाडटा आनी सगळे पेशंट म्हणटा आपल्याक नॉर्मल डिलिव्हरी जाय. एक्चुअली नॉर्मल डिलिव्हरी कधी हो पिशवी हो सगळो कपडो आसा तो पिंता. तपासून पळोवचें पडटलें एक्झॅक्ट कारण कितें. कारण मेळ्ळें की ऑटोमॅटिकली तिथे ट्रिटमेंट आमी करूं शकतात. पूण दोन गोष्टी आसा, एक म्हणजे तो विकनस, ते कपड्याचो विकनस जो आमी टायटन करूं शकता. दुसरें म्हणजे मुताची पिशवी कॉन्ट्रॅक्ट सारकी जायना, ताच्या खातीर टॅबलेटी दिवंक शकता. तपासून जातकच उपाय काढूया, कन्क्लुजन काडूं म्हाका दिसता. म्हणजे कॅन बी मॅनेजेबल आसता. जशें जावन की ऑलरेडी पिशवेचें ऑपरेशन केलां. सो आमचे श्रीरंग बाब म्हणजे रेग्युलर प्रश्न विचारपी. म्हणजे म्हजे शेजारी असलो सुद्धा किंवा नासलो सुद्धा जाल्यार ते कोणा तरी प्रश्न विचारतलेच. म्हणजे त्याच्या लोकांक खातीर लोकांक माहिती मेळटा. सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. हॅलो हॅलो हॅलो. हां विचारात. हॅलो. तूं दोगांय दोतोरा नमस्कार. आमचो बी नमस्कार. विचारात. आके मडगांवच्यान उलयतां. सांगात. म्हजो प्रश्न आसा कितें जाणा तो, थोडे बायलांक फायब्रॉइड जातात हाका युटेराक. तो युटेर काडचो पडटा एखादी. युटेराक काडचो पडटा. मागीर काडटगीर ती एक व्हॅक्यूम शी जाता न्ही तयार, म्हणजे एक ऑर्गन ना जालो. ताजे परिणाम दुश्परिणाम बी दुसऱ्या ऑर्गनाचेर बी जावपाक शकतात. आनी ताका कितें वखदां बिखदां परमनंट घेवची पडटा कितें न जावपाक दुश्परिणाम बी. म्हाका दिवाकर कामत न्हय. प्रश्न बरो आशिल्लो, कारण कितें जाणा म्हणजे तुमी बरो अभ्यासपूर्वक प्रश्न विचारला. म्हणजे म्हाका आतां एकेडॅमिक क्वेश्चन अशें म्हणूं येता. सांगात. पळय, पिशवी आसता ती इतल्याच सायजीची आसता, कळ्ळें तुमकां, सामकी ल्हान. ती फायब्रॉइडा मुळे मोठी सुद्धा जावं, ती काडत भितर कांयच व्हॅक्यूम कांय जायना आनी कांयच दुश्परिणाम जायना. जाता फक्त एकूच, जी खंयच्याय बायलेक 50 वर्सांच्या मागीर जाता ताका आमी मेनोपॉज म्हणटा. जेन्ना आमी पिशवी काडटा तेन्ना मेनोपॉज बेगीन येता. समज पिशवी 45 काडली, 40 काडली, तितलो मेनोपॉज बेगीन येता. जरी ओवरी आमी भितर धरली, ओवरी भितर सोडून आमी तांकां 1-2 वर्सां एक्स्ट्रा दितात मेनोपॉजान न वचपाक, पूण तरी मेनोपॉज येता. जे दुश्परिणाम जे ते म्हणटात, बेजिकली बायल इरिटेट जावप, आंग गरम जावप, ह्यो गोष्टी हॉर्मोनाक लागून जातात. ती पिशवी काडली म्हणून जायना, पण इनडायरेक्टली ते पिशवी काडली म्हणूनच म्हणूं येता. पूण तसो दुश्परिणाम पिशवी काडली म्हणून जायना. माझा डॉक्टर पुढला प्रश्न आयला आसा. हॅलो. हॅलो. या डॉक्टर. हांव नेवरासान उलयतां. उलय. आनी माय एज इज 43. या डॉक्टर, म्हाका न्हू कितें जाता न्हू, म्हयन्याक एक पाट तरी म्हाका पेन येता. तो पेन येता तो सामको सोकला पेन येता. म्हाका सारको सोसूंक जायना, उबें रावंक जायना, बसूंकूय जायना, न्हिदूंकूय जायना. आनी परत परत टॉयलेटीन वचोन उठोंक जाल्ले भशेन जाता, इलेशें जाता आनी तशेंच संडास जाता इलें. म्हाका लेबर पेन येना डॉक्टर, ते भशेन म्हाका पेन येता. ताका कितें डॉक्टर, स्कॅनिंग करून पयलें कांय मेळोंक ना, पूण मातशें कितें फायब्रॉइड म्हणून मातशें एक फावट फाटल्या 5 वर्सांक सांगिल्लें म्हाका. म्हणजे फाटल्या ताच्या उपरांत मागीर तुवें फायब्रॉइड आसा की ना ते पळोवंकूच ना, ते कशें वाडल्या बी ते ना, ते पोतून आनी पळोवंक ना हांवें वचून. अच्छा. भुरगीं कितलीं आसा? म्हणजे 10 जाले. आनी शुगर बिगर चॅक केला केन्ना? म्हाका तसलें कांय ना डॉक्टर, पूण आतां हालीं चॅक करूंक ना. अच्छा. मातसो प्रेशर केन्नाय लो मेळटा. लो मेळटा. म्हाका जाल्यार दिसता की तुवें परतें वचून चॅकअप करूंक जाय. तो 5 वर्सां पयलीं जो कितें फायब्रॉइड आशिल्लो तो आज केदो जालो तो पळोवंक जाय. कित्याक जे कितें ते सिम्पटम्स म्हणटा, पेन जावप, परत परत बाथरुमान वचप, परत परत टॉयलेटीक वचप, कॅन बी प्रेशर. फायब्रॉइड वाडून तो प्रेशर आसूंक शकता. सो ही सिंपल गोष्ट आसा, कित्याक तिका 5 वर्सां पयलीं फायब्रॉइड आशिल्लो म्हणून सांगिल्लो. आनी फायब्रॉइड आर नोन की वाडपाक शकता. थोड्या बायलांनी ते स्लो वाडटात, थोड्या बायलांनी वाडना, थोड्या बायलांनी फास्ट वाडटात. तिणें वचून एक चॅकअप करचो, अल्ट्रासावंड करचो, दोतोरा कडेन गायनेकोलॉजिस्ट कडेन एक्झामिनेशन करून पिशवी केदी जाल्या एक्चुअली ती पळोवची आनी ताचें कारण मेळटलें एक्झॅक्टली त्या प्रमाणे तिका उपाय मॅनेज करपाक. मागीर डॉक्टर फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. 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 हां विचार. म्हाजें नांव आरती. हांव फोंडेच्यान उलयतां. उलय. म्हाका क्वेश्चन विचारपाक जाय आशिल्लो, कितें म्हाजी न्ही MC पिरियड रेग्युलर येना, त्या खातीर फाटल्या म्हयन्याक म्हाका 6 तारखेक आयिल्लो, अजून ह्या म्हयन्याक म्हाका येवना अजून. तुजी पिराय कितली, एज कितली? म्हाजी 22. भुरगे? लग्न जालें ना, लग्न जावना. ओके. वेट चड आसा? वेट वजन चड आसा? वजन म्हाजें 52 बी आसतलें. ओके. टिपिकल प्रॉब्लेम ताजो ताजे एज ग्रुपांतले खुबशे चलयांक इरेग्युलर पिरियडच आसता. आतां एक मोठें आजकाल आमी पळयता की वेट
ज्याचे म्हणजे खुबशे भुरग्यांचो वेट खूब आसता ताका लागून हो डायरेक्टली आजकालच्या चलयांक चड जाता जितलो आमकां पयलीं दिसनाशिल्लो ताच्या पेक्षा चड आतां चड दिसता. सो ताणें गायनेकोलॉजिस्टा कडेन वचून हो हॉर्मोनल प्रॉब्लेम सो दिसता ताजे हॉर्मोन सारके बेजीक सारके लेवलाचेर ना ताका लागून हे पिरियड ताजे फुडें वता आनी ताका सारकी तांती फुटना. सो दोतोर पळोवन समज ताजो वेट ताजो कारण आसा जाल्यार एक आनी वेट समज ना जाल्यार हॉर्मोन्स हे कारण समजून रेग्युलर टॅबलेटी घेवन ताजो पिरियड आमी रेग्युलरायज करतात. सो दोन तीक ताणें करचे पडटले एक रेग्युलर एक्सरसायज प्रोग्राम आनी दुसरें प्रॉपर टेकिंग टॅबलेट्स तातूंत तागेलो पिरियड सारको रेग्युलर जातलो. म्हाका सामको फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो डॉक्टर. हॅलो. आतां हांव सुप्रिया सत्ताडेकर उलयतां. उलयता. ते कितें ना आतां आमी कितें करता भुरगीं आपल्याक एक भुरगें जाल्या नंतर आपल्याक लेट जावंक जाय म्हणून आमी कॉपर्टी बी बसयतात न्ही आनी कॉपर्टी बसयल्या नंतर कितें जाता ते आमी ती 3 वर्सां किंवा 2 वर्सांची कितें तरी आसता न्ही आनी ती आमी सपोज काडूंक ना आनी मागीर तेजेर ते कितें मास वाडल्या नंतर ते मागीर खाज किंवा कितें तरी येता आनी मागीर ती पिशवी काडली जाता. पिशवी काडटात न्हू मागीर पिशवी काडल्या नंतर कितें जाता की ती अशी तेजेर न्ही मागीर ती हे केन्ना केन्ना खाज बी येता. पिशवी काडल्या पूण खाज येता. हय विचार फुडें विचार. प्रश्न कितें दिसता विचार. हय मागीर फुडें कितें जाणूंक सोदता तुमी. खाज येता आनी मागीर न्ही ते दुखलेल्या भशेन जाता आनी मुतपाकूय त्रास कसो जाता. करेक्ट. हय एक गोष्ट सारकी पयलीं समजून घ्या की ते कॉपर्टी बसयल्या म्हणून जायना. पयलीं म्हणजे ते कॉपर्टी समज बसोवंक ना आनी पिशवी काडली किंवा जाणटे पिरियड सुद्दां अशें फरक घेवन हें स्पेसिफिकली सांगता कित्याक लोकांच्या मनान गैरसमज जावं नये कारण हो नॅशनल प्रोजेक्ट आसा की जेन्ना एक भुरगें जाल्यार दुसऱ्या भुरग्या मदीं अंतर दवरपा खातीर कॉपर्टी 3 वर्सांची अवेलेबल आसा. आतां 5 वर्सांचे सुद्दां गॅप दवरूं येता तशा पद्दतीची कॉपर्टी अवेलेबल आसा. रेग्युलर चॅकअपाक गेल्यार ताचे मास बी वाडटा अशे सहसा प्रकार दिसून येनात. पण आतां जसो तुमचो फुडलो प्रश्न आसा तो इम्पॉर्टंट की पिशवी काडल्या उपरांत ती खाज येवप किंवा दुखप किंवा जळजळप हो इम्पॉर्टंट आनी कॉमन इशू आनी म्हाका दिसता डॉक्टर बरो आन्सर करतलो. हय पिशवी काडून ऑटोमॅटिकली तुका हॉर्मोन प्रॉब्लेम जाल्यात ताच्या खातीर आमी ती एट्रोफिक वजायनायटीस म्हणजे इस्ट्रोजन कमी जाल्ल्या कारणान सगळं वजायना इरिटेट जाल्ल्या भशेन जाता जळजळिल्ल्या भशेन जाता चुडचुडता आनी ऑन द कंट्री ताचेर जेन्ना युरीन पडटा ते चड जाता आनी चड ताका लागून सिंपल उपाय म्हणजे वजायनल क्रीम मेळटा जे वजायनल इस्ट्रोजन हॉर्मोन डायरेक्ट रिप्लेस करता ते ताणें लावपाचें. एक 15-20 दीस इनिशियली लावन इमिजिएटली ताजो फरक कळून येता आनी युरीन इन्फेक्शन आसले ताजे कॉन्करंटली ट्रीट करून तातूंत ताजो उपाय जातलो. एब्सोल्युटली. आनी दुसरी गोष्ट ते म्हणटाले कॉपर्टी बद्दल ती सामको गैरसमज हें आमी कोणाक पळयलां जे आमी म्हणटा कॉपर्टी मायग्रेट करता म्हणजे ज्या जाग्यार आसा ती वयर वता ती खेड्यांतल्यो बायलो बी 10-10, 15-15 वर्सां कॉपर्टी घालून विसरल्यात. आतां आमकां कॉपर्टीच्या बद्दल प्रश्नच ना आजकाल खूब सेफ आसा. म्हाका दिसता डॉक्टरान हो इशू बरो एड्रेस केला. आनी दुसरें म्हणजे जशें तुमी थंडेच्या दिसांचे कात सुकी पडटा तशें ते जाणटेपणात म्हणजे पिशवी काडल्या उपरांत आनी जशें आमी कोल्ड क्रीम लायता तशा पद्दतीची वखदाची क्रीम अवेलेबल आसा ती लायता खूब बरें दिसता. पण दिस शूड बी डन अंडर मेडिकल सुपरविजन. स्वताहून फार्मसीन एक कोल्ड क्रीम हाडटा तशी तसली क्रीम हाडू नाका आनी ही वापरूं नाका ती वापरूं नाका. गो टू द कन्सर्न डॉक्टर. म्हाका डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. हॅलो. हां सालिगांवसान उलयता. उलय. हांव डॉक्टराक विचारूंक सोदता म्हज्या भुरग्या म्हणजे सिजरीन जातानाच ऑपरेशन जाल्लें आनी भुरगें नाका म्हणून ऑपरेशन केल्लें. तेजे कितें सायड इफेक्ट जाता फुडें चलोन अशें कितें कित्याक म्हाका राग सुबेज येता. आतां पिरियड जावचे 8 दीस पयले म्हाका राग सुबेज येता आनी ते हांव काय म्हणजे जीव असो जड कहो जाता. आनी मागीर पिरियड जातकूच कितके दिसांनी राग वयता. हॅलो कितें म्हणटाय. पिरियड जातकूच कितके दिसांनी राग वयता काय म्हटलें. ना रोखडेच पिरियड स्टार्ट जाले न्हू काय राग वयता रोखडेच. हा रोखडेच हे जाता. आनी कितले भुरगीं आसा बाय तुका. म्हाका दोगांच चेडूं आहा. सगळ्यान पयलीं हांव तिका कॉंग्रॅच्युलेट करता की 2 चलयां आसून सुद्दां तिणें पिशवी बंद करून घेतल्या. खुबशे पेशंट अशे धाडस दाखयनात. ही गोश्ट जाली. दुसरें पिशवी बंद केली म्हणून कांयच प्रॉब्लेम ना. हे सगळे त्रास जे ती म्हणटा आपल्याक राग येता आनी कितें येता तो ताज्या खातीर न्ही. राग येता जाल्यार ताजी कारणां आनी कितें आसतली ताचे उपायूय वेगळो आसतलो. मेडिटेशन करपाक जाता तातूंत तिजो राग कमी जातलो. पूण पिशवी बंद केल्या म्हणून राग ना. म्हणजे बेसिकली म्हाका दिसता डॉक्टरान हो इश्यू सुंदर बऱ्या पद्दतीन हँडल केलो की पिशवी बंद केल्या म्हणून राग येवचो ना. खरें म्हणजे पिशवी बंद करूं ना जाल्यार एक वेळ राग येवचो म्हणजे एक वेळ आपण प्रेग्नंट जायत काय कितें म्हणजे पयलीं हुस्को आसा एवढे प्रेग्नंट जाता काय कितें अशें म्हणटा आनी हुस्को ना. सो यू कॅन जस्ट रिलॅक्स. आनी जशें डॉक्टरान सांगलां की त्या प्रमाणे थोडेशे योगासना प्राणायाम करत मन प्रसन्न जाता. आतां तुमकां कळटा न्ही आपल्याक राग येता. सो यू हॅव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट्स
की आपण आपलें मन खंय तरी समज तुमकां कितें म्युजीक आवडटा, कितें गार्डनिंग आवडटा, किंवा आनी कितें रांदप आवडटा, मेहंदी घालप आवडटा, अशा सुंदरशा गजालींनी तुमचें मन रमयात, थोडोसो विचार करात आनी कॉन्शियस एफर्ट्स करात की आपण ह्या रागाचेर कशें मात करप, आनी देन यू विल हॅव अ व्हेरी हॅपी लायफ. म्हणजे तुमकां घरानूय बरें दिसतलें आनी तुमकां तुमचें कारणूय खबर आसा. आतां पिरियड आयलो काय राग वतलो, सो इट इज वन वे बेटर फॉर यू. म्हणजे म्हाका दिसता दॅट इज अ गोल्डन सोल्युशन. डॉक्टर, म्हाका दिसता आमकां एक प्रश्न घेवपाच्या मार्गार आसा खंय तरी अटॅक करीत. पण म्हाका एक सांगा की डॉक्टर, आमी जेन्ना अशें जाणट्या पिरायेल्या बायलांची दुयेंसां अशें म्हणटात न्हय, तेन्ना अशी खंयची दुयेंस आसता मे बी म्हणजे वीच कॅन एग्रेवेट टू अ व्हेरी सिवियर कंडिशन. म्हणजे अशें हांव कित्याक म्हणटा की कांय, जशें आमी वदळ म्हटलें की कांय जाणां बायलां ह्या पर्टिक्युलर गजालींचेर लक्ष दिनात. लायक फॉर एक्झाम्पल पिरियड स्टॉप जाल्या उपरांत समज एका वर्सान पाळी आयली, 2-4 म्हणजे तेन्ना आसा मदीं ब्लिडींग जाता कोण डॉक्टर, अशा लोकांना तुम्ही कितें एडवायस करतले? एक म्हणजे एकदम पाळी तुजी बंद जाली, 1 वर्स जावन गेले की मागीर पाळी जावंक जायना. सो दुसरी गोष्ट, खंयची बायला मनीस समज 53 इयर्स 53 वर्साची आसली, ताज्या नंतर सुद्दां MC येता, तिणें डेफिनेटली दोतोराक वचून मेळूंक जाय. आनी केन्नाय समज तिका गांठ आसत, ओवरीक गांठ आसली, कितें जाली जाल्यार तें ऑब्जर्वेशनाचेर दवरूंक जाय. अदरवायज ह्यो सगळ्यो गोश्टी सिरियस कॉन्सिक्वन्सीस आसूं शकता. बरोबर. म्हाका डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो. हॅलो. प्रश्न विचार. डॉक्टर, माझी मी 30 आणि नॉर्मल केसीन सुद्धा प्रेग्नन्सी धरना, दोगांचो रिपोर्ट नॉर्मल असून सुद्धा प्रेग्नन्सी धरना अशें जावपाक शकता काय? आणि आम्ही 1 वर्स जाल्यार ट्रिटमेंट करता तरी जायना काय? आणि फर्स्टनी एक मिसकॅरेज जाल्ले म्हजे 6 म्हयने लग्न जावन जाल्ले आनी रोखडे धरले आनी ते मिसकॅरेज जाले. आनी फूल टेस्ट केले भितर कितें उरला काय बी म्हणून, जाल्यार काय ना, नॉर्मल येता. आनी वयल्यान दोगांचो टेस्ट करून सुद्धा नॉर्मल आनी 1 वर्स जाल्यार ट्रिटमेंट करता तरी धरना. अशें जावपाक, नॉर्मल केसीन धरना अशें जावपाक शकता काय? हो प्रश्न आसलो. सगळ्यात पयलीं हांव तुका सांगूंक सोदता म्हणजे तुका प्रॉब्लेम काय ना, नाल्यार तूं पयलीं केन्ना धरचेंच नाशिल्लें. करेक्ट. सो एकदां तुवें धरला म्हणजे तुका धरपाक प्रॉब्लेम ना. बरोबर. सो एक गोश्ट पयली हुस्क्याची तुका हें जालें की बाबा तूं सर्वसाधारण सोंपे पद्दतीन धरूं शकता. जेन्नाच्यान ती मिसकॅरेज जाल्या तेन्नाच्यान 1 वर्स तूं म्हणटा की आपल्याक परतें धरना, म्हणजे तुका हुस्को आसा धरपाचो. खंयचीच प्रेग्नन्सी जेन्ना तूं स्ट्रेसार आसता तेन्ना तुका धरप चड डिफिकल्ट. ताका लागून आमी सदां पेशंटीक सांगता की तकली थंड दवरात. तूं एक्सपेक्ट करूं नाका धरपा जाय की ह्या गोश्टींनी कांयच बरोबर जायना. इवन हजबंडाचो वायफाचो संबंद जाता तो एक्सपेक्टेशनान धरपा जाय म्हणून सारको जायना. बरोबर. ताका लागून एकदां तिणें प्रेग्नन्सी धरल्या, खूब फावटी आमी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी म्हणजे कारण कांयच नासता, सगळें नॉर्मल आसता पूण भुरगें धरना अशें आसता. हाजो ट्रिटमेंट सोंपेपणांनी करूंक जाता. तिणें दोतोराक वचून मेळचें, बेजीक इन्वेस्टिगेशन सगळी नॉर्मल म्हणून सांगता ते. थोडो टायम दिवंक जाय कळ्ळें तुका हातूंतल्यान भायर सरपाक, आनी ऑटोमॅटिकली धरतले अशें म्हाका दिसता. म्हाका डॉक्टर आयच्या काळच्या निमतान बरीच अशी मोलादीक माहिती तुमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न केलो, आनी दॅट ऑल्सो टू द ग्रावंड लेवल. म्हणजे जशें तुमी आतां सांगलें की कांय बेसीक इन्वेस्टिगेशन, थोडोसो एक मेंटल सायकोलॉजिकल एक रिलॅक्सेशन की ना आतां जावपाक जाय अशें आसलें ना, आतां सारको उलोवन मारतलो अशें म्हणून जर कोणूच सारको उलोवंक शकता. सो वेन यू आर लिटल रिलॅक्स यू कॅन परफॉर्म बेटर. आनी ज्या पद्दतीन जशे सर्वसामान्य लोक जसो संबंध उरता तितकेच जर तांणी आत्मीयतेन प्रेग्नन्सी खातीर असो न्हय, जसो शरिराचो आनी मनाचे हाचे खातीर जसो दवरता जाल्यार डेफिनेटली शी कॅन कन्सीव. म्हाका ह्या कार्याच्या निमतान बरेच मोलादीक प्रश्न आमकां आयले, त्याच प्रमाणे डॉक्टर महात्मेन बरीच मोलादीक माहिती तुमचे पर्यंत पावपाचो प्रामाणीक प्रयत्न केलो. तुमचो ह्या कार्याचेर आशिल्लो मोग, तुमची आस्था, तुमचो विश्वास हें सगळें आमचें बळगें. येता ते 19 तारखेक चवथ आशिल्ल्यान आमची हॅलो दोतोर ही कार्यावळ आसची ना हाची तुमी मातशी नोंद घेयात. ताच्या फुडल्या बुधवारा आमी मेळटले. तो म्हणसर येवपी चवथीची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबीं, आनी गणपती कडेन आमी मागता की तुमकां सगळ्यांक बरें आरोग्य, बरी बुद्ध, बरी शक्त मेळची आनी तुमचें सगळें जीवन सुखी जावचें अशी प्रार्थना करून काळजांचो आयचो एपिसोड, आयचो भाग सोंपयतना हॅलो दोतोर परिवारा तर्फे तुमकां सगळ्यांक चवथीची हुनहुनीत परबीं. देव बरें करूं.